भाग्यवन जाकोबाचे चिटीवेले वाचप. प्रितीचे न्हू, ताळणेन थीर रावता तो मनीस सुभागी. ताची परीक्षा जातूच आपलो मोग करतल्यांक देवान भासायलोलो जिविताचो मुकूट तो घेतलो. आपणाची ताळणी येता तेन्ना कोणेंच अशें म्हणचें न्हय, देव म्हाका ताळणेन घालता, कित्याक देवाक वायटाची ताळणी येवं नजो न्हय म्हूण देवूय कोणाकूच ताळणेंत घालिना. पूण जण एकल्याक आपली वंदवणी ओडटा आनी बुलयता. उपरांत वंदवणीचो परिणाम कशें पातक उपजता आनी पातक जाल्ले उपरांत ताचे तावन मरण उपजता. म्हज्या भोव मोगाचे भाव भयणीनो, तुमी तुमकां फटोव नाकात. सगले बरें देणे आनी सगले संपूर्ण दान वयर थावन येता आनी उजवाडाचे बापासून देंवता. ताची सवय कसलेंच बदलप ना, न्हय म्हूण बदलपाची सावळी पर्यंत ना. आपल्या रोचना भितर आनी मालगणी कशी जावंक आपले उदार खोशेन स्वताच्या उतरां वरवीं ताणें आमकां आपली भुरगीं केल्यांत. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा, ज्या मनशाक तुजी सोमूट शिकयताय तो मनीस पागी. सर्वेस्परा, ज्या मनशाक तूं उपदेश दिताय, जाका तुजी सोमूट शिकयताय तो मनीस बागी. ताका तूं विघ्नाच्या दिसा समाधान करताय. जबाब: सर्वेस्परा, ज्या मनशाक तुजी सोमूट शिकयताय तो मनीस बागी. कित्याक सर्वेस्पूर आपले पोटचेक सोडचो ना, आपणे विंचून काडलोल्यांक तो सांडचो ना. जोडटी नव्या निती प्रमाणे जातोली आनी सगळीं प्रमाणीक काळजां ती मानून घेतोली. जबाब: सर्वेस्परा, ज्या मनशाक तुजी सोमूट शिकयताय तो मनीस बागी. म्हजो पांय निसरता अशें हांव चिंता तेच घडये तुजो माई मोग म्हाका सांबाळटा. सर्वेस्परा, म्हज्या काळजांत हुस्के चडटात तेन्ना तुजी बुजवण म्हज्या आत्म्याक सूख संतोश दिता. जबाब: सर्वेस्परा, ज्या मनशाक तुजी सोमूट शिकयताय तो मनीस बागी. सर्वेस्परा, 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 सर्वेस्परा. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो. सर्वेस्परा, 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 सर्वेस्परा. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. शीस उंडे व्हरूंक विसरले. होड्यार तांचे कडेन एकूच उंडो आसलो. तेन्ना जेजून तांकां अशें म्हणून शिडकायले: दोळे उक्ते करून फारिजेवांचे आनी हेरोडीचे फुगी विशीं चोत्राय दवरात. आनी ते एकामेकाक म्हणूंक लागले: आमचे कडेन उंडे नात. देखून तो अशें म्हणटा. हें जाणा जावन जेजून तांकां म्हणलें: उंडे नात म्हूण तुमी कित्याक तुमचे भितर उलयतात? आजून पर्यंत तुमकां वळख ना, गिन्यानूय ना. आजून तुमचें काळीज कुड्डें जालेलें आसा बी. दोळे आसून तुमकां दिश्टी पडना आनी कान आसून तुमकां आयकोना वो उगडास धरना काय? 5 उंडे 5,000 लोकांक मोडून दिले तेन्ना कुडक्यांचो कितले पांटल्यो तुमी भरून काडल्यो? ताणें म्हणलें 12.
आनी 7 उंडे 4,000 लोकांक मोडून दिले तेन्ना कुडक्यांचे कितले कोरोंड तुमी व्हरून काडले? आनी ताणें ताका सांगलें 7. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तर तुमी अजून पर्यान समजनात तें कितें? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ चिंत दियात आनी फारिझेवांचे आनी हेरोडीचे फुगी विशीं चोत्रायेन चलात. नियाळाक आदार. समाजांत कसली घडणी घडटा तेन्ना तांचो फायदो काडून कांय मनीस कोमीर जावन आख्खो समाज आपल्या नादबुद्दीन फुगयतात. जीं मनशां हें सोत नकळो आसतात तीं हें सगळें सोत मानतात आनी वडोन वेतात. जशे फारिझेव दोंगेपण घेवन भायल्यान आपूण बरें दाखयताले पूण खासगी जिवितांत तांचें रूपणें भोव वायट आसलें. जेजू आपलो वावर ह्या संवसारांत करतना हें सोत लोकांक उक्तें करता आनी तांकां शिडकायता. कित्याक लोक फारिझेवांक धर्माचे वडील म्हूण मानतालेत आनी तांचें सगळें आयकप हें तांचो धर्म म्हूण समजताले. पवित्र स्नानान आनी थिरावेन संस्कारा वरवीं जाणवायचो आत्मो आमकां मेळ्ळा, जेचे वरवीं बऱ्या आनी वायटा मदें अंतर करची पदवी आमकां दर एका क्रिस्तांवाक आसा. देखीक फोंडाचेर तरेकवार धर्म समाजा वटेन संदेश येतात. सोद करिनासतना दुसऱ्यांक धाडटाव आनी अदीक वायट करताव. नकळो आसतना वायटाचो गुन्यांव आमचेर आमी घेताव. आमकां दिसता आमी निर्मळ, पूण आमचें एक बोट त्या फोंडाचेर दामून जायते वायट आमचेर वरवीं घडटा. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, आमच्या ल्हान ल्हान वावरांत आमी घरांत समाजांत बरेंपण शिंपडावया.